आणि काही वर्षांनी भारत देश कसलीच गोष्ट इम्पोर्ट न करता भारतातून सगळे गोष्टीचा एक्सपोर्ट जातलो आणि आम्ही जे आज पांचवी जगातली 5वी नंबरचो इकॉनॉमिक आमचं राष्ट्र आसा ते आज आणि काही एक वर्सा 1.5 वर्सान आमी 3चेर पावतले. सगळ्या विद्यार्थ्यांक अपील आसा, तुम्ही एक विचार करून खंय तरी शिक्षण हे नोकऱ्या खातीर न्हय तर शिक्षणाची दारां जी तुमकां उगडी जाल्ली आसात त्यो सगळ्यो गोष्टी तुम्ही सहज अश्योच करूं शकतात, परंतु तुम्ही लक्ष घालूंक जाय. त्या हातूंच्यान आमी व्हॅल्यू एडिशन करून नोकरेपेक्षा नोकरेच्या म्हयन्यान जोडटले ते कदाचित 8 दिसांत आमी आपल्या धंद्यात जोडूं शकतात. आयोजकाचे मनापासून अभिनंदन करता. गेली दुसरी फावट हे आज दक्षिण गोंय येताले, उत्तर गोंय येताले, कारण ही गोष्ट पुस्तकां वाचले म्हणून जायना. आज जे तुम्ही पळयतले ते प्रत्यक्ष पळयल्यानंतर जो एक अनुभव आमी फील करतात हा ही गोष्ट हांव करूं शकता. वेगवेगळ्या भागा भितरल्यो केंद्रांतल्यो ज्यो स्किमी आसा, खादीच्यो स्किमी आसतल्यो किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, ह्या संदर्भातल्यो तेंच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी हांगा दाखयल्ल्यो आसा. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमकां बरीचशी जी उदरगत जाल्ली आसा तें हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी त्यामुळे एका दृश्टीन भुरग्यांक एक एज्युकेटीव अशें हें एग्जिबिशन आसा. आनी आज 13, 14 आनी 15 हे 3 दीस हें एग्जिबिशन जाता. तरी पण हातूंतल्यान टायम काडून हें पळयलें आसत जाल्यार बरेचशे गोश्टी तातूंतल्यान आमकां समजतले.